धारबांदोडे आणि दोंगर कातरपाच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन दोघा जाणां आड गुन्यांव नोंद केल्यात। महत्वाची गजाल म्हणजे ज्यांनी प्लॉट विकते घेतल्या त्यांच्या आडूय गुन्यांव नोंद जावपाची शक्यताय आसा। धारबांदोडेच्या बेतूल प्रतापनगर वाठारात डोंगर कातरप आणि झाडा मारपाच्या प्रकरणात समीर आनंद वाचासुंदर तसेच धुलय डोंगर कातरपाच्या प्रकरणात मनोहर घनश्याम गावकर हांच्या आड गुन्यांव नोंद केल्यात। धुलय धारबांदोड्या डोंगर सपाट करताना झाडाय मारून उडयल्ली। बुधवाराक पुणे विभागातल्या धारबांदोडा रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचो पंचनामो केलो। आम्ही सकाळी फुडें हांगा येयले आनी हांगा पळयल्या ती वाऱ्यान झाडां पडली, झाडां मारलेली ना, पळोवन ओडून पळयलें आसा झाडां ती पळयली, मेजरमेंट काडला, एरिया आमची कितली कवर केली ओपन केल्या ती पळयल्या, ते मेजरमेंट काडला आनी आतां तेचो आमी चालू आसा आनी आमी तेच्यार पंचनामो चालू करतले आनी फुडें ताका पार्टीक कन्फर्म करून आपयतले। सर्वे नंबर कितलो? समजा 5157/1 प्रायवेट प्रॉपर्टी। पूण अशी झाडां मुळांची सगळी माती काडून दवरल्यार झाडां उरतली काय? उरचे ना तेणी काय परमिशन घेतला काय घेवना ते आमकांय खबर ना, आमकां येवन तो मेळना तेन्ना आतां आमी इन्क्वायरी चालू करतले आमी आतां। काही झाडां आमी पयलीं कटींग करून सायडीन व्हाळान उडयल्ली आसा सायडीक, ती बी तुमी पळयल्या काय म्हणटा? आतां हांवें पळयल्या त्यो आतां पळया त्यो काजी आहा त्यो पळयल्यो, त्यो काजी आहा पळयल्यो, त्यो सायडीक काजी आहा आनी बाकीचे म्हाका बारीक कितें बारीक झाडां आसा, चड ना ती, एक 2-3 झाडां आसा थंय। पण एक्शन कितें जातली कोणी केल्यार तेजे आमी आतां सगळो पंचनामो करतलो आनी तेजे सगळे भितर येतले, फायडो येतले, कितें आसा टिंबर काडटले आमी, कितें आसा ते सगळे तेजे आमी इन्क्वायरी करतले। सावड्डे मतदारसंघातल्या धारबांदोडा पंचायत वाठारात मोठ्या प्रमाणात डोंगर कातरपाचे प्रकार चालू आशिल्ले। गोमंतक टीव्हीन ह्या प्रकाराचेर उजवाड घातिल्लो। गोमंतक टीव्हीचे बातमेची दखल घेऊन भरारी पथकान मंगळारा धारबांदोडेच्या बेतूल प्रतापनगर तसेच धुलय गावात धाड घालून डोंगर कातरपाचे काम बंद उडयल्ले। आमी धारबांदोडे हांगा आसा जे जाग्यार बेतूल प्रतापनगरान आनी धुलय गांवांत हांगा भरारी पथकान धाड घातलेली काल आनी काल हांकां धाड घालून तेजी चवकशी चालू केल्ली आनी भरारी पथकान जे बेतूल प्रतापनगरा हांगा धाड घातलेली ते जमीन मालक जो आसा समीर आनंद वाचासुंदर हेका तेंच्यांनी हेजेर गुन्हा नोंद केला आनी तेका शोकॉस नोटीस काडटले अशें म्हणून सांगलेलें आसा। आनी दुसरें धुलयचें प्रकरण आसलें, धुलयचें प्रकरण जमीन कोणी सपाट केल्या त्या जमीन मालकाक मनोहर घनश्याम गावकर गांवकोण हेकाय बी हेचेरूय बी गुन्हा नोंद केला आनी तेकाय नोटीस काडटले अशें सांगलेलें आसा। दोनी गजाली पळयत जाल्यार आज अशें दिसून येता की प्रशासन जे आसा, जे प्रशासनाचे जे अधिकारी आसा तांकां कोणाक कांयच खबर ना काय कितें काय ही मिली भगत जाता अशें आयकूं येता की 2010 प्रकरण आसूं 12 प्रकरण आसूं शकता। जेन्ना आज संबंदीत धुलय गांवांत जे सपाटीकरण केल्ले थंय आज कुळे वन विभागाचे धारबांदोडा कार्यालयांतल्यान आज पंचनामो केल्लो आसा वन खात्यान आनी तेजी सविस्तर तेजी जे कितें घेरी जी झाडाची ती म्हायती आसली ती सगळी बरोवन घेवन तेंच्यांनी ते आयज पंचनामो दर्ज केल्लो आसा। हे संदर्भात आमी वरिश्ठा कडेन उलोवन आमचे कडल्यान कितें जाता ते तेणी आमी तक्रार घालतले अशें तेणी सांगलेलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडेच्या एकनाथ खेडे।